वर्षार आयज हो जांबावलीचो वर्सान एकदा गुलाल जाता. सगळे लोक गोंयचे सगळे लोक एकत्रीत जाता आणि सगळे गुलाल खेळपाक मौज मस्ती करपाक सगळे हांगा येतात. आणि हो एक गोंयचो एक गुलाल जो सगळे तरेचे लोक हांगा येवन बरो गुलाल खेळून सगळे जातीचे लोक हांगा येवन सगळे बरे गुलाल खेळटात. जो जांबावलीचो जो गुलाल आसा हो आख्खे गोंयचे न्ही सगळे कर्नाटका महाराष्ट्राचे लोक सगळे हांगा एकत्र जातात आणि गोंयचे सरकारा कडेन एकूच विनंती करता की जो फेस्टिवल जो गुलाल आसा हो स्टेट फेस्टिवल जावचो ही सरकारा कडेन एकूच विनंती आसा. प्रमाणे दामोदर महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी गुलालला प्रत्येक वर्षी येत असतो. दामोदर महाराजांचा आशीर्वाद कायम माझ्यावर असू दे आणि सगळ्यांमध्ये असू दे. बेळगाववरून येतो, प्रत्येक वर्षी येतो बेळगाववरून. काय वाटतंय तुम्हाला स्पेशल? देवाचं एक श्रद्धा आहे, त्याच्यासाठी मी येतो तर प्रत्येक वर्षी बेळगाववरून. Every year, I enjoy this Mahotsav of Sri Ramnath Damodar Maharaj, the Gulal Utsav of Zambali. We enjoy this festival with all our friends, with all our local friends who are from Zambali and in and around Sangli. This festival cherishes a lot of goodwill. The Ramnath Damodar Maharaj wishes and his Ashirwad towards us is a huge immense power. And we take care and we see that everyone, each and every person of Goa should come, take visit of this temple and enjoy the festival.
जे समेस्त जांबावली रंगान रंगला हे दामबाबाच्या कृपेन. दामबाब हांची कितली कृपा आसा हें सांगपाची गरज ना, पूण अख्खील जितले जे गोंयचे आसा तितले ह्या जांबावले वाठारांत येता आनी त्या वाठारांतल्यान भरपूर जाण आमचे उमेदीचे जे खेळगडे आसा, विंगड विंगड वाठाराचे भुरगे आसा, ते एक आपल्याचे प्रतिश्ठा दवरपा खातीर, मुखार व्हरपा खातीर, परंपरा मुखार व्हरपा खातीर, एक श्रद्धा मुखार व्हरपा खातीर एक वाटचाल करता.